जवळ जवळ 6 मुद्दे जे आयज आमचे प्रामुख्यान आसा ते मुद्द्यांचेर चर्चा करपाक आमी मिटींग आपयलेली. तितून पयलो मुद्दो सेंट्रल गव्हर्मेंटान जो 15 वर्सांची स्क्रॅप पॉलिसीचो निर्णय घेतला आनी 8 वर्सांचेर ग्रीन टॅक्स लावपाचो निर्णय. दुसरो हँडिकॅपाची सिटींग अरेंजमेंट करपाची प्रायवेट बसीन. तिसरो मुद्दो जो आसा तो डिझलाचे प्रायसीस दिसान दीस वाडता. केंद्र सरकारचो तेजेर कांयच कंट्रोल ना सद्याच्या परिस्थितीन. मागीर चवथो मुद्दो फ्युअल सबसिडीचो जो एमावंट आहा तो आमचो पेंडींग आसा. स्कीम सोंपलेली आहा. तशीच 5 सिस्टम कदंबाक आतां नव्यान लागू करपाक परमिशन सरकार दिता 80%. 70 आहली ती 80%. आनी इन्शुरन्स सबसिडीचो जो आमचो पळय मुद्दो हे स्कीम आहा तेचे 2017तल्यान बेनिफीट हाडून दवरलेले आहा सरकारान. ह्या 5 मुद्द्याचेर चर्चा करपाक आयज मिटींग आपयलेली. तितून आमचे सगळे कडले बस मालक उपस्थित आसले. सविस्तर सगळ्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाल्ली आसा. आनी आयज जो 15 वर्साचो मुद्दो आनी हँडिकॅपाच्या संदर्भान जो मुद्दो आहा हे दोनूय मुद्दे केंद्र सरकारच्या हितून येता, तेंच्या ज्युडिक्शनान येता. तेका लागून आमी 25 जानेवारीक एक केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज आहा तेचे मंत्री गडकरी आहा तांकां पत्र बरयल्लेलें आमच्या संघटने तर्फे. आनी गोंयान जी कितें परिस्थिती आहा तें सगळें तितून मांडलेलें सविस्तर. पूण तरी आसतना 15 वर्साचे स्क्रॅप पॉलिसीचो मुद्दो जो आहा हो निर्णय 1 तारखेक सेंट्रल बजेटान जेन्ना जाहीर जालो तेन्ना परत आमी 3 तारखेक जो आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आहा तेका, फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन आहा तेका आनी गडकरीक परत एकदां पत्र आमी धाडलें. आनी तें पत्र धाडल्या उपरांत आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की तितून की आमकां एपॉयंटमेंट दिवचो जाता तितले बेगीन आनी आमचे कडेन चर्चा करची. कारण जो निर्णय पळय तेंच्यांनी पळय घेतलेलो आहा पळय हो निर्णय पळय आहा तो देशव्यापी निर्णय घेतलेलो आसा. आनी गोंय जे पळय आहा ह्या गोंयांक तो लागू करचो न्हू असो आमी तितून मांडलेले. आनी जी पळय बस आमी घेता गोंयान ती जवळ जवळ आमकां बँकेचीच सोडोवपाक जवळ जवळ 10 वर्सां वयता. हेचे सविस्तर हिशोबूय तितून आमी मांडून तांकां रिप्रेझेंटेशनान दिल्लो. पुणून दुर्दैवान आयज पर्यंत आमकां कसलोच रिप्लाय म्हणटा पळय तो येयलो ना तेंचे कडसून परत इन रायटींग. कसलोच पत्र वेव्हार म्हणटा तो आयज पर्यंत येवंक ना. सांगपाक सोदता नरेंद्र मोदी आनी केंद्र सरकाराक आनी गोंयच्या सरकार जे आमच्या हेंच्यांनी आमचो उलो जो आहा तो आयज गरज आहा केंद्रा पर्यंत पावोवपाचो. जो गडकरी हे पळय निर्णय लादता ते निर्णय खंय तरी फाटीं घेवपाक लावचे. आनी बाकीचे जे मुद्दे आहा पळय त्या मुद्द्यांचेर आमी अशें ठरयलां की सोमारच्यान आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जे आहा तांकां प्रत्येक गोश्टीचेर आतां आमचो घेराव घातलो वयतलो कित्याक आमकां आनी उपाय ना. गव्हर्मेंट मनमानी कारभार करता, मनमानी कायदे करता. आपणाक जाय तेच उज्जत करून करता. आयचो इश्यू असो आसा की कदंबाक जे 70% सवलत आसली ती 80% केले. आनी प्रायवेट बस ऑनर्स जे आसा तांकां काबार करपाचो विचार चलता. आयज आमी प्रायवेट बस ऑनर्स पात्रांव, ड्रायव्हर, कंडक्टर, क्लिनर अशे जवळ जवळ 4 फॅमिलीचे पोट भरता आनी कमीत कमी 20-25 लोक सर्वायव जाता भितर. आयज सरकाराची नोकरी मागल्या नोकरी मेळना आनी तशीच कोणाक मेळ्ळी जाल्यार 60-60 लाख 50 लाख. आनी गव्हर्मेंट सगळ्यांक नोकरी दिवंकूय शकना. पूण गव्हर्मेंटान विडो उचललेलो आसा की एकदां प्रायवेटाक काबार करपाचें आनी सगळें नॅशनलायज करून उडोवपाचें. आतां त्या कदंबा महामंडळाक टॅक्सीस ना. फूल रेवन्यू जो वयता आमचो प्रायवेट बसकाराचो गव्हर्मेंटाक नंबर 1 आसा ट्रान्सपोर्ट. प्रोवायडेड
तांकां रोड टॅक्स ना, कदंबाक रोड टॅक्स ना, पॅसेंजर टॅक्स ना, इन्शुरन्स तांचो टोटली एक आसा, इंडिविज्युअल इन्शुरन्स ना तांचो. आनी आमकां सोंपोवन आनी आयचे ऑफिसर जे बसलेले आहा ते गब्बर जाल्ले आहा. प्रत्येक वर्सा कदंबा कॉर्पोरेशन लॉसान, केन्नाच तेंच्यांनी फायद्यान दाखोवंक ना. वर्साच्या वर्सा 60 कोटी, 65 कोटी, 70 कोटी असो गव्हर्मेंट तांकां फायनान्स दिता. वेरेज आमकां प्रायवेट बसकारांक कुस्कूट दिना.